मजेत अशी आम्ही बी बरी आसात. आणि आयज आसा संडे, तर आता तुमकां अशें दिसतलें आयज संडे बीन आसा, आमी बरी रेडी बी जाल्या आणि गाडयेन बीन व्हिडिओ स्टार्ट केला म्हणटकीर आमी खंय तरी वयता काय म्हणून. एक्चुअली तुमची 50% थिंकींग जे आसा पळय न्हू ते ओके सारकें आसा. आमी खंय तरी वता बट भोंवपाक वचना. हो आनी कितले दीस जाले खंयच व्हरना म्हाका. बिझी शेड्यूल खंय. ताका जेन्ना हॉलिडे आसता पळय तेन्ना ताका घरांतल्या भायर सरपाचें आसना, ताका अशें दिसता घरानूच रावपाचें म्हणून. सो आतां आयज आमी वतात घरा सावड्डे वयतात. एक्चुअली खूब दीस जाले वचपाचें अशें म्हणून चिंतताली आयज या फाल्यां या करून. मागीर ताकाच फावनाशिल्लें वचपाक, कामां हें तें करून. सो ताका लागून वचप कितें जालेंच ना. आनीक आयज म्हटलें फायनली या संडे आयज तो आशिल्लो फ्री. सो म्हटलें मातसो टायम एडजस्ट कर, बारीकशें काम आशिल्लें तें तेणें एडजस्ट केलें आनी आमी आतां घरा वता सावड्ड्यार. म्हाका न्ही थोडेंशें काम आसा मा कडेन. तें म्हटल्यार आतां हें न्ही तुळशी लग्न न्ही, सो म्हाका कापड जाय. त्या माले एक कापड हाडपाक जाय, ब्लावज स्टिच करपाक दिल्लें आसा तें घेवन येवपाचें आसा. सो तें सगळें म्हाजें काम आसा तें करपाक जाय म्हाका कंप्लीट. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार खूब दीस जाले घरा बी वचून न्ही. सो म्हटलें मातशी माची खबर बी घेवन येया, खूब दीस जाले न्ही अशें म्हणून. सो आतां वता सांजचे म्हळ्यार येतली रिटर्न. तर पयलीं न्ही आतां घरा वयच्या पयलीं सदाशिव गडार वयता मार्केटान. तुमकां तर खबर आसा 2 वीक जाले, 2 संडे गेले आमी भाजी बिजी कांयच घेवपाक वचत नात. आणि मागीर कालच्या व्हिडिओन तुम्ही पळयला की कशी धांदळ जाता ती. सो सगळी भाजी बिजी सगळी सोंपलेली आहा. सगळें क्लीन करून फ्रीज बी निवळ करून दवरला. फ्रीज बी भाजयेची वाट पळयता. सो म्हटलें हेका आयज पयलीं या आमी सदाशिव गडार भाजी बिजी कितें जाय पळय आमकां ती घेवया. आनी तशेंच भायल्या भायर म्हटल्यार मागीर हांगा या घरा कडेन या अशें म्हणून. गाडयेन एसी लायल्यार भाजी बी कांय पिड्यार जायना न्ही अशें म्हणून. सो आतां तेंच करतलें. वता जी कितें भाजी फ्रुट्स कितें जाय पळय तें सगळें घेता. वता आसतना थोडेशें नुस्तें घेतली. माजाळी घेवया काय सदाशिव गडार घेवया रे. पार्किंग कशें मेळटा तेजेर डिपेंड. कार घेवन येयला न्ही ताका लागून. आनी सकाळ फुडें मातशी चडच गर्दी आसता. सो तें पळयता नुस्तें थोडेशें घेतलें आनी मागीर घरा वतली. आनी मागीर जेवन बी येतली. आजून माग बसून सांगू ना की आमी येता म्हणून. ऑन द स्पॉट राती असो जेवन पिवन लेट असो आमचो प्लॅन जाल्लो बसले कडेन की वचून येवया अशें म्हणून. नाजाल्यार एक्चुअली प्लॅन नाशिल्लो आमचो, तिका बी सांगू ना. आतां पळयता भाजी बिजी थोडीशी घेता आमकां आनी तिका फोन करून सांगता अशें म्हणून. मागीर जेवणाक उपाशी पडली म्हणून. पयलीं न्हेया आसतना म्हळ्यार भयण आसतना ती अशें कितें जातालें न्ही घरात, ती एकल्या पुरतीच न्ही ती गेलें. थोडेशें रांदपाचें थोडेशें जेवपाचें न्ही रे. सो ताका लागून पयलीं सांगता नाल्यार उपाशी पडले म्हणून. सो चलात तर या पयलीं मार्केटान या, शॉपिंग बिपिंग करया आनी मागीर घरा वचून येवया. सो वच सामकें दोळ्यार मारता. मेळटा थोड्या वेळान. पेरू कैसा भी है. हांव कितलो टायम जालो कोथमीर सोदता, खंयच म्हाका कोथमीरच मेळना. भाजी बी सगळी घेतली. वता तोंड बी कितें जालें पळय येयलें तेन्ना काय बरें आशिल्लें. काय बरें तोंड आशिल्लें. हे पळय हांगासर खंय रे भाजी, फ्रुट्स आनी पळय सकयल भाजी सगळें घेतलां. आनी हो रिवर्सान वयता. कितें दिसलें खंय ताका ब्रेकफास्ट करपाक हें दिसलें खंय उडपी रे लोकेशन. ब्रेकफास्ट करपाक कितें एक हॉटेल दिसलें खंय ताका. नवें जालें खंय लॉज मरे तें रेस्टोरेंट आहा तें कितें कोस्टल फॅमिली रेस्टोरंट. वेज नॉन वेज ब्रेकफास्ट अवेलेबल ना दिसता तांगेलो. बंद आहा मरे. खरें बंद कितें. सो च्या पिवून आशिल्ली म्हटल्यार कितें हांवें एका जस्ट न्ही बेश्टी ब्लॅक टी करून दिल्ली आनी बिस्कीट खाल्ली. सगळी खाल्ली रे तुवें ती बिस्कीट.
बेस्टी मॅरी बिस्कीट दिल्ली. टोस्ट बीन आशिल्लो आयज आमचे कडेन, स्टॉक सोंपलेलो म्हागेलो टोस्टाचो बीन. सो ताका लागून बेस्टी मॅरी बिस्कीट दिलें आनी हांवें कांय खावनाशिल्लें, अशीच भायर सरलें आनी वताक न्ही जाम जाली. मेन म्हणल्यार आतां वताक भोंवली न्ही, मार्केटान रश इतलो ना बट वत भरपूर आसा. सो हें केलें, भाजी बिजी जी कितें जाय आशिल्ली पळय ती घेतली सगळी. आनीक आतां च्या पिवपाक वयता. पळयता हांचे ओपन आसा, अवेलेबल आसा जाल्यार अशी च्यायची. काय रेस्टॉरंट सो आमी न्ही एक न्यू रेस्टॉरंट ओपन जालां हांगासर, वयर लॉज न्ही, आनी हें तेंचें हॉटेल रेस्टॉरंट. सो कितें जाणा रेस्टॉरंटाचें नांव कोस्टल फॅमिली रेस्टॉरंट. सो न्यूली ओपन रेस्टॉरंट आहे कोस्टल फॅमिली रेस्टॉरंट म्हणून. पळयत हांगासर नंबर बी आसा तेंचो, म्हणल्यार तो सांगता तो ओनर. फोन केलो न्ही जाल्यार ऑर्डर रेडी बी करून दवरता. टेक अवे बी आसा तेंचे. आजून तेंच्यांनी होम सर्वीस स्टार्ट करूं ना. आनी आतां सद्या ब्रेकफास्ट चालू आसा. ब्रेकफास्टाक हेणें घेतला आलू पराठा. सिंगल पीसच जाय खंय ताका, डब्बल नाका खंय, 2 येता एक्चुली. त्याच्या वांगडा धंय आनी लोणच्या वांगडा मस्त लागता आलू पराठा. हय. आनी हांवें घेतला बन्स भाजी. मस्त आहा, टेस्ट इतलो बरो आसा ना बन्साचो. हांवें घरा कडेन त्या दिसा केल्लो पळय, मस्त सेम टेस्ट. भाजी आनी कॅचअप दिला. सो बरें आसा. आनीक हें पळयात हांगासर मेनू दनपारचे वॅज नॉन वॅज दोनी मेळटा. आनी रेट बीन सामकी रिजनेबल आहा. जस्ट तुमकां एक सायडीचें दाखयता हांव. पळयात हांगासर चिकन बिरयानी 160 अशें करून रिजनेबल रेटाचेर. न्यूली ओपन, सो तितले एडवर्टायज जावना. मे बी आमचीच कोण तुमी आसता, तुमकां बी खबर आसपाना. आमी बी जस्ट बोर्ड पळोवन आयल्या, बट मस्त आसा. सो तुमी ट्राय करपाक शकता. फिक्सान तिचे कडल्यान घे म्हणून. बांगडे बरे ताजे 100 रुपयाचे घालते ना ग बांगडे बरे असं बांगडे खाऊ 100 रुपये केलेल्या पासा बाय कितके घेतलाय नाका. हाय झाडकणगां घेतली आनीक एक मोटेल तवशी घेतली. तवशी हांगा खंय तरी हा पडना मरे, पडून फुटत फुटले. राव काडटा. सो सगळे वाटेक न्ही घाटार पळयत येयल्ले म्हाका न्ही जून तवशे जे आसा पळय ते खंयच मेळूना. मान हाड म्हटलेले जून तवशे, बट खंयच मेळनाशिल्लें. आतां हांगसर काटकणगां म्हणून पळोवपाक रावल्ली, तिका विचारलें मागीर ती घरा कडेन वचून घेवन येयली तवशीं आसा खंय. ती वता कुळकुळटा न्ही म्हणून ती चड हाडून दवरिना. सो तिणें हाडून दिले ते तवशे घेतले. म्हाका तवशे जाय आशिल्ले जून. आनीक झाडकणगां घेतली. काटकणगां बरी नाशिल्ली तेजे कडेन, बारीक अशी तेशी. आतां एकादशीचे उपासाक जाय न्ही, मागीर काणकोण बी पळयतलें हांव घरा वता तेन्ना. फाल्यां येतलें हांव मार्केटां काणकोण, तेन्ना पळयतलें मागीर. आनी बाकीचे जे कितें सामान घेवपाचें आशिल्लें तें घेतलें. नुस्तें घेतलें माक. हे बाकीचे भाजी बिजी म्हणटा तूं रिटर्न हाडपाचें आमची फ्रुट्स बीन. नुस्तें घेतलें माक. थोडेशे बांगडे बी बरे आशिल्ले सो ते घेतले. आनी तिका मोटें नुस्तें चड आवडना, तिका बारीकूच नुस्तें, ती करबट बिरबट तसलेंच नुस्तें आवडटा. सो सावड्डे गेले जाल्यार नुस्त्याक खर्च ना आमकां. ते 100 रुपयाचें एक नुस्तें घेतलें जाल्यार तिका बरें पुरो जाता. आनी तिका तें मोटें मोटें नुस्तें व्हेलें ती बेजारता. इतलें मोटें नुस्तें कित्याक, तिका वेल्ल्यो बारीक ताल्ले बांगडे करबट बारकेली सुंगटां तिगेलें तसलें नुस्तें. सो बारीक नुस्तें घेतलां. वता आतां केपें पावपा येयलें आनी ही अशें करून बसता सगळे जाणां. अशें करून घेवन वाटेर तेंचे कडेन बरें मेळटा. सो मागीर म्हाका व्हरपा मागीर हांगा काणकोण बी पळयतलें. आतां लेट जालो ऑलरेडी. कितलो टायम जालो रे? 12:15 जाली. आनी आमी सकाळीं 9:45 सुमार भायर सरलेली मनशां 12:15 जाली. 9:45 बी पावतली आमी आतां घरा. पळय दाखयता घाटार इतलें ट्रॅफीक मेळ्ळें जाणा विचारूं नाका. इतलो ट्रॅफीक मेळ्ळें. बेजार येयलो न्ही रे घाटार आयचं. बेजार येयलो पण ट्रॅफीक आशिल्लें. म्हाका बेजार येयलो. म्हाका बेजार येयलो बसून बसून गाडी. सो चलात तर मेळटा मागीर थोड्या वेळान. सी यू.
मला उजवा तेव्हा असं तकलेर मारता न्ही साकितलं कडक पळय वास बरी तुगे जागो तो न्ही रे न्हिदपाचो नाही नाही आमगे तोंडा पोवपा बसला जेवण बिवन करता काय हे पळय मान आयज जेवपाक शीत आनीक सुके बांगड्याची किसमूर हो मागेलो रोस केन्ना गे हो कालचो आनी हो मान आयज हे केला कितें गे बोडका हुमण किंगफिशाचे बोडकांचें हुमण केलां आनी किंगफीश फ्राय केला आनी हो हांगसर जेवन खावन मस्त तुण्ण जावन पडला आमकां सांडून जेल तो जेव गे तूं जेवपा लाग आनी घरा कडेन आमी डायनींग टेबल ना म्हण टिपयचे जेवता हांगा डायनींग टेबल आसून बीन आमी टिपयचे जेवता होच पळय मनशाक कितलो तो सो किंगफीश फ्राय केला मान आयज आनीक आमी येतले म्हणून म्हाका सांगूं नाशिल्ली तेचे पयलीं मान बांगड्या किसमूर केली मागीर आमी येता म्हणून सांगतगीर आनी कितें केलें काय नुस्तें फ्राय केलें फकत न्ही आनी हुमण केलें नाजाल्यार तिणी ती बांगड्या किसमूरान पेज करपा आशिल्ली आयज गरमी जाता म्हणून नाल्यार आमी सांगनासतना येयलें जाल्यार आमच्या तोंडार आयज पेज पडलेली हो मस्त बरे भशेन जेवता आशिल्लो आपल्याकच करताली हय थोडी आम करताली परत कुकर लायता आशिल्ली ती आनिल्ली तुगे बरें जाता आशिल्लें उकडे तांदूळ पेज येयल्ले जाल्यार आयज तूं आतां टायम कितलो जालो 3 जाली 3 जाली खंय हो जेयलो जेयताना आनी दोगांय बसून मस्त आदेस बरें खबरी मारून जेयल्या ते ना आनी हे आमी पळयता हे दोगांक उठ्ठले आनी आमकां जेवूं मेळटा हे दोगांक जेयत आसा कितलो टायम जालो खबरी मारून आतां आमी जेवन घेता बाबा ते सायडीच्यान चल बाबा पयल्यान वच रे झगडटा कित्याक रे आतां हय येल्लो आहे मारलो सुकल्या का बाबू येल्लो हात लायना दिसता म्हणूनय बी बाबून येल्लो मारू ना येल्लो आनी रेड एक दिला हा आनी तो रेड एक तेक्को तेकलो मरे तेका टचअप लागो सारको बसा व्हिडिओच्या तसं येता मागीर आतेन करूचे पडले Kalian kalau boleh? Kenal. सारको बस रे लांब रा रे कोळे गेले का घे मारू मारू बसले रे Jadi mana Ustaz? बस बस सारको बस बाबा ऐकला की सारखी लागली पहिली बुवा बाबा सारखं आहे आणि बसला YouTube पे आएगा तो इधर हाडू बड़ा काय चाहिए बदल रे अरे तू ते आपडा लाडू द्या म्हणून टॅक काढ म्हणलं मरे आणि तू काढू ना मरे बाबा आणि गालतो पण दादा ना दे तो लागतो झूम करून काढ झूम होय घातले त्यांका आणणं त्यांका मागे घेतात उधर कलर का 1 साल के अंदर वापस लेकर नहीं है 650 का के मी एस के ना काढा एवढा बिल पाहिजे घेता ते ऊपर आयली आमी घरा पावली आतां न्ही टायम जो आसा तो 8:30 जाल्या आनी आमी एक 8 सुमार कितें येयल्ली दिसता न्ही रे 8 सुमार पावल्ली आमी 8:30 जाली आतां येवन जी सकाळी भाजी बी घेतलेली पळय ती अशीच थंय उडयल्ली न्ही म्हटल्यार बॅगां घालून येयल्ली परत घरा कडेन दवरली परत हाडली अशें करून न्ही सो ती सगळी भाजी बी हाडून जाग्याच्या जाग्याक दवरली घरा कडेन गेले तेन्ना थंय मिरसांग्यो निवळ केल्ले कोथमीर निवळ केल्ली सगळी भाजी सारकी सॉर्ट करून पुसून बिसून निवळ बिवळ करून सगळी करून तशी करून दवरलेलें हांवें रांदता म्हणून हांवें तें काम करून काडलेलें सगळें सो तें सगळें केलें
आणि आता ताका लागून न्ही हाडून दवरुपाक व्हडलोसो त्रास पडूं ना. नाजाल्यार हाडून ती निवळ कर हें कर खूब टायम वता न्ही. सॉर्ट बीट करून सारकी हें करून हाडलेली. मिरसांगेचे डेट काडप कोथमीर निवळ करप तें मोटें काम पळय. सो तें सगळें केल्लें हांवें. सो ती हाडली आतां सगळे जाग्याचे जाग्यार दवरले. फ्रुट्स बीट सगळें सॉर्ट करून हाडलें आनी बऱ्याक पडटा. सो तें सगळें केलें. शिताक कुकर लायला. खूब तेंपान शीत आयज करता कुकरान. म्हटल्यार आयज घरा कडल्यान येता आसतना जेवण चडशें कांय हाडूं ना. मान जें कितें आशिल्लें पळय केल्लें बिल्लें सकाळीं आमी येता म्हणून तिका लेट हरशी फोन केल्लो. बट तिणें आमी वयतकीर तितलें सगळें जेवण रेडी केलें. प्लस मुगाची खिचडी करून दवरलेली ती खिचडी हाडल्या. नुस्तें फ्राय केल्लें दिलां हेका. आनी नुस्त्याचें हुमण तें सगळें आसा. आतां येवन कुकर लायलो. मोस्टली न्ही तुमकां खबर आसा हांव कुकरान शीत केन्नाच करना. म्हाका आवडना हांव जेयना. तर आयतां हांव काय जेवचें ना न्ही अशें म्हणून कुकरान लायलो. म्हणपा लागलो आपल्या कुकराचें शीत दी आयज आपूण कुकराचें शीत जेवता म्हणून. हो रॅरली केन्ना अशें जेवता. चड अशें कंटिन्यू जेवलें जाल्यार मागीर त्रास जाता तेकाय बीन. गॅस बी जावपा लागता न्ही रे एसिडिटी बीन. सो ताका लागून तो जेयना चड अशें. म्हण आयज म्हणपा लागलो टायम बी जालो न्ही. सो बेगीन बी जातलें आनी खंयच्यानी येयलें की ना बेश्टें टायर्ड जाल्ल्या भशेन जाता. कुकरा शीत येयली म्हणल्यार कशें जाणा आतां आमी घरान आसता पळय तेन्ना कितलें काम केलें कितें केलें न्ही इतलें टायर्ड जाना. खंय वचून यो तूं बेश्टें कांय काम करना. जस्ट एक रावंड मारून ये लॉंग ड्रायव करून ये. घरा येयलें की पुरो जाता. जेन्ना भायर आमी भोंवता करता पळय तेन्ना कांय जायना. आनी तुमकां बॅकग्रावंडाक वाजयता तो आवाज येता आसतलो ढोलाचो बीन. मे बी बारीक असो लायट येता आसतलो. तर आमच्या हांगासर न्ही आयज नरसिंहाचें देवूळ आसा. नरसिंहाचें न्ही तें बारीक अशें घुमटी टायप. सो तेजी जात्रा आयज. तर शिवनाथाची पालखी जी आसा पळय न्हू शिवनाथ देवाची ती आतां थंय वता. सो ती पालखी वता भायर काडल्या लोकांनी. तोन्न बी बांदलां आमी येता आसतना पळयतले. तोन्न मिन्स आमच्या हांगासर अशें म्हणटा तोन्न तर तोरण बांदता पळय आंब्या पानाचो तो तोरण बी बांदला. सो ते सगळे आसतले लोक आतां आरतीची ताटां बी दितलीं. ते आतां पालखी आतां भायर सरल्या. पालखी वयता आतां. देव म्हळ्यार हो देव जो आसा पळय न्हू त्या देवाच्या जात्रेक वयता. आनी मोस्टली जें म्हाका मेन काम आशिल्लें पळय न्हू घरा वचपाचें मेन रिजन जें आशिल्लें पळय तें म्हाका कापड हाडपाक जाय आशिल्लें. म्हळ्यार हांव ठरोवन गेल्लें म्हाका खंयचें कापड जाय तें. सो तें कापड घेवन येयलां. मान आनी म्हाका 4-5 ऑप्शन्स दिल्लीं. म्हटल्यार हें जाय तें जाय तें जाय करून. बट हांवें म्हटलें नाका म्हाका आनी ऑप्शन जे हांव ठरवून येयला पळय तेंच दी अशें म्हणून. पर जे तुमी म्हाका चवथीक न्हेसन पळयल्लें पळय न्हू पॅरट ग्रीन कलर तें बी मालेच कापड. आनी माली कितें जाता ती तिणें न्ही भरपूर घेतल्या अशें करून खंय खंय वता तेन्ना अशें करून ती घेताली कापडां बीन. पप्पा बीन तिका हाडटालो खंय गेले की देवळान बीन. सो बरी बरी कापडां तिजे कडेन आसा. बट कितें आसता जाणा आमकां घरा कडेन फक्त जोडव्याक न्हेसप जाता. आनी अशें करून कितें शिवरात्री बी आसता तेन्ना अभिशेक घालताले पळय तेन्ना अशें करून रॅली न्हेसप जाता. आमकां घरा कडेन बी दिवं जाना. आनी सेम कंडिशन हांगासर म्हाजेय बी जाता. म्हाकाय बी हांगासर दिवं जाना न्ही. सो ताका लागून फक्त जोडव्याक न्हेसप जाता. आनी अशें करून केन्ना कसलो अभिशेक बी घालता पळय वर्साक हांव 2दा अभिशेक घालता ते 2 अभिशेकाक न्हेसप जाता. मागीर कापडां न्हेसप जायना. सो ताका लागून हांव कितें करता माली बरी बरी कापडां आहा पळय तीच न्हेसता. म्हाजे भशेन तुमी बी खूब जाण अशें करता आसतलींच न्ही. आनी बरें आसलें बरें दिसलें की हांव माले साडयो हाडून न्हेसता. मागीर थंय गेलें की फक्त ब्लावज बी आसा म्हाजे कडेन थंय घागरे ब्लावज बीन तेचेर मागीर खंयचो मॅच वयता ती माली साडयो काडपाच्यो न्हेसपाच्यो. हांव साडयो बी हांगच्यान चड व्हरना. सो म्हाजे भशेन तुमी बी खूब जाणां करता आसतलीं. वता आसतना साडयो बी व्हरप ना थंयच्योच न्हेसप आसता न्ही म्हाजे कडेन भरपूर कलेक्शन. तितूंतलें हांव बी उबारता मागीर. सो चला कुकर बी जालो म्हाजो. बाकीचें जें कितें काम आसा तें बी करून घेता. आनी मातशें रावन जेवपाचें काम जातलें. 8:30 जावन गेलीं. चलात आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर जर तर तुमी कोणी नवे आसा जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.